हार्वेस्टिंग प्लस रेट हे तुम्ही दोन विषय मागलेले आसा आमच्याकडे. ओके, हार्वेस्टिंगाचेर तुमचें म्हणणें आहा की आमकां 400 रुपया चड दिवचे, म्हणजे सगळे 600 रुपया दिवचे. 400 रुपया तुम्ही वाडोवन मागता, बरोबर मरा? एक मागता आणि दुसरो तुम्ही मागता की रेट चड मागता. हांव तुमकां एकूच परत सांगतलो, तुम्ही जेन्ना रेट चड मागता पळय न्हू, आयज सरकार ज्या परिस्थितीत आसा, ऊस काय आमी घेयना, शुगर काय आमी काडचे ना आनी शुगर ते आमी विकचे ना. आमी सगळे दुसरे कडेन दिला. आमी ताका रिक्वेस्ट कितें वॉटेवर आमी ताजो सगळे कॉस्ट ते सगळे आमी मॅनेज करता पळयता. म्हाजी तुमकां एक रिक्वेस्ट आसतली, हांव परत सांगता, तुमी रेट कितलो मागला हेजेर हांव नको, पण म्हाजी तुमकां एक रिक्वेस्ट आसतली, आमी जर तुमी मागल्या ते हार्वेस्टिंगा वयले 400 रुपया जे आहा पळय न्हू, हांव खंयसरूच बार्गेनिंग न करता हार्वेस्टिंगा वयले 400 रुपया तुमकां दिता. फक्त रेटाच्या बाबतीत जे आहा पळय आमी निर्णय कोणूच कांय करूंक शकना. तुम्ही आमकां अंदूचे वर्स जे आहा पळय त्या रेटाच्या बाबतीत कॉम्प्रोमायज करचे, पण फुडल्या वर्साच्या रेटाचेर हांव तुमकां 100% सांगता, फुडल्या वर्साचो रेट आमी हे फॅक्टरीन घेऊ किंवा ते फॅक्टरीन व्हरून तुमकां रेट वाडोवन मेळटलो. जालें? त्या खातीर अननेसेसरी म्हणजे बाकीची सगळी कामां थांडून तुमी हांगासर स्ट्रायक करूं नाका. फॅक्टरीच्या बाबतीत आमी जेन्ना निर्णय घेतले तेन्ना तुमच्या इंट्रस्टाचो निर्णय आसतलो. हांव सांगता, तुमच्या इंट्रस्टाचो निर्णय आसतलो. तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय फॅक्टरीचो निर्णय सरकार घेवचे ना. हांव परत सांगता, आमी जे दिसा फॅक्टरीचो निर्णय घेतलो तेन्ना तुमचो विचार आमी पयलीं करतले. म्हणजे बाबा गेली 30 वर्सां हे शुगर फॅक्टरीचे ऊस घालता तेंचो विचार आमी पयलीं करतले की ताका कशा पद्दतीन आमचो फार्मर जो आहा पळय न्ही हो फायद्यान उरोंक जाय, कशा